नमस्कार. आज आम्ही भिरोण्या गडेकर वाड्याचे प्राथमिक शाळेन येयलो. कितले दीस जाले, 8-10 दीस पावस पडटा, पण ह्या पावसामुळे कितें हालत जाल्या ह्या स्कुलाची हे दिसता. आज ज्या जाग्याचेर आमी आसात थंयसर कितलीशींच भुरगीं शिक्षण घेवन वयर सरली आसतलीं. म्हाज्या अंदाजान बरे चांगले जॉब करता आसतले, कितें आसतलें, आनी येणारी भुरगीं हयसर शिकतलीं. खरें म्हणजे सरकाराचें कौतुक करूंक जाय की सरकारान कितें बरें कार्य केल्लें की बिल्डिंगेचे कामां करून घेवची, नवीन तेचे म्हणजे रुफींग बी करून बरें हे आसलेलें. पण हे कॉन्ट्रॅक्टरान हे करच्या पयलीं विचार करूंक जाय आसले की हे वस्तू सेपरेटली एका रुमान काडून दवरूंक जाय आसलेले. म्हणजे कित्याक हे डॉक्युमेंट जे आसात, फाल्यां ही लिव्हिंग सर्टिफिकेट भुरग्यांक दिवपाक जाय आनी कितें आसा, ही सगळी भिजलेली आतां पिड्ड्यार जाल्या आनी हेचेर लक्ष ना. वायट दिसता कित्याक इतलो पावस पडून सुद्दां हेचेर लक्ष ना. ह्या डिपार्टमेंटान हे लक्ष कित्याक दवरूंक ना. आनी म्हाका इतले म्हणजे फाल्यां जर एक बोनाफायड सर्टिफिकेट एका भुरग्याक दिवची जर गरज आसा जाल्यार कशें दितले हे स्कूल. ह्या भुरग्यांचे भवितव्य आमी पिड्ड्यार करिना काय? हे खरें म्हणजे जबाबदार कोण आसा? ह्या कॉन्ट्रॅक्टराची ड्युटी नसलेली हे डॉक्युमेंट सगळे व्यवस्थित दवरचे म्हणून. कित्याक लिव्हिंग सर्टिफिकेट जे बोनाफायड कितें कितें लागतले हे काय आता परत ते कशें रिव्यू करतले, कशें काडटले? ही मोठी मिस्टेक केली. म्हाका दिसता ह्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर खरें म्हणजे कितें तरी इमिजिएटली एक्शन घेवपाची गरज आसा. आनी आयज इतलो पावस पडटा पण प्रिकॉशनूय घेतलेली ना फुडें. कित्याक आमदार तर न्हिदलाच. आता ही पेडण्याच्या ठिकाणी इतली ही शाळा असून ह्या आमदाराकय खबर नाही इतले डॅमेजीस जाले, इतले असे लॉसेस झालेले आसात म्हणून. ताणें तरी कितें एक्शन घेतलें ह्या पेडणेकरच्या आमदारान? आमच्या पेडण्याच्या आमदारान हेचेर कितें एक्शन घेतलें? यांनी सरकारान एज्युकेशन डिपार्टमेंटान हेचेर इमिजिएटली एक्शन घेवची आणि हे जो पत्रव्यवहार जो आसा भुरग्यांचे जे फ्युचर आसा ते सांबाळून दवरचे इमिजिएटली. कित्याक इतल्या पावसान अशें अक्षरशः भिजता, हे खूप वायट परिस्थिती आसा. आणि म्हाका खात्री आसा एज्युकेशन डिपार्टमेंट जाता तितले बेगीन हेचेर एक्शन घेवन हे ताबडतोब म्हणजे व्यवस्थित दवरतले. अशें सरकारी ज्यो शाळा आसा ह्या सगळ्या शाळांमध्ये लोक वचचे त्यांच्या खातीर बरे ऍडमिनिस्ट्रेशन, बरे इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवचे ह्यासाठी सरकार सदोदित प्रयत्न करता. पण खंय तरी अशें दिसता की सरकारचीच आमचो जो मुख्यमंत्री आहा तेचेच हे एज्युकेशन डिपार्टमेंट तेचेच खाते, पण त्याचीच दुसरे खाते पीडब्ल्यूडी आसा किंवा इतर जी खाती आसा ह्या पीडब्ल्यूडी खात्या अंडर हे जर टेंडर काढलेले आसात तर त्याच्याच खात्याक खबर ना काय की ही आता 4 तारखे फुडल्या स्कूल चालू जाला, फुडल्या 4-5 दिसांनी भुरगीं हयसर खंय येवन बसतली हेची शहानिशा न करता जर कॉन्ट्रॅक्टरान जर उगडून जर घातले जाल्यार आता हे कशें म्हणून भुरग्यांनी हांगासर सर्वायव करप. आणि अशे गोष्टी घडल्यामुळे शाळेतली भुरगीं कमी जातात आणि मागीर कमी भुरगीं जाली म्हणून परत गव्हर्नमेंट म्हणटा गव्हर्नमेंट स्कुलान लोक भुरग्यांक घालिना. पण विषय हे जर अशें जर परिस्थिती जर आसली जाल्यार लोकांक भुरगीं कशी ह्या स्कुलान घालतली. आता सुद्धा इमिजिएट जर समजा हे छप्पर सुद्धा जरी घातले जायत तर ह्या स्कुलान जी वोल येयला पळय, जे उदक पडून जी वोल येयला ही वोल म्हाका दिसता 4 महिने ह्या पावसान तरी वोल सुद्धा जावची ना. आणि अशा परिस्थितीन ह्या वोलीन भुरग्यांक पालकांनी कशें काय बसोवपाचे हो सुद्धा एक मोठो प्रश्नचिन्ह आसा. त्या बरोबर आता हे एक तेंच्यांनी टेंडर काढला अशें दिसता आमकां खंयचे वयली छप्पर घालपाचे. पण इलेक्ट्रिसिटी जे हे आसा लायन जे आसा तेंचे टोटल डॅमेज जाल्लेली आसा. हे बेंच आहा ते टोटल फुगल्या. हे सगळे डॉक्युमेंट आहा ते फाल्यां कोण तरी मागपाक जर माजी विद्यार्थी आयलो बोनाफायड सर्टिफिकेट किंवा इतर सर्टिफिकेट ते सुद्धा मेळपाक मुश्कील आसा. ताका ह्या गव्हर्नमेंटान मुख्यमंत्र्यान आपल्या तेचीच जी 2 खाती आसा पीडब्ल्यूडी आणि एज्युकेशन डिपार्टमेंट हेंचो दोगांचो समन्वय करून लवकरात लवकर ही शाळा दुरुस्त करपाचे जे टेंडर केल्ले आहा ते कॉन्ट्रॅक्टरा कडसून करून घेवचे अशी आमची मिशन फॉर लोकल तर्फे मागणी आसा. मूळ कारण आहे की त्याची स्कुलाचे पोझिशन किती झालं गडेकर म्हटले अवेलेबल ना डेप्टी कलेक्टराकडे मिटींग जाली, जेई कडेन आमी उलयली, ते सगळे कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटात कितें पफ शीट अवेलेबल ना कसले घालूंक जाय. जर पफ शीट अवेलेबल ना ओपन तरी कित्याक करूंक जाय?
आणि जर तुझ्याकडे अवेलेबिलिटी मटेरियल आहे तर कॉन्ट्रॅक्टर ओपन करत म्हणजे कोण लायबल झाले, सफरर कोण झाले. आणि जर भुरगीं शाळेन येतली परत. आता आम्ही सध्या टेंटेटिव्ह अरेंजमेंट केल्या तेंची, म्हणजे त्यातले 3 भुरगे म्हणजे 5 भुरगीं आशिल्लीं पयलीं, आतां 2 पासांत जाले आनी 3च उरतलीं. सो तांकां आमी चिंतता जर जावपूच ना जाल्यार हांगा शिफ्ट करता. पण दुसऱ्या भुरग्यांनी चिंतप ना की तुमी हे एडजस्टमेंट करपा खातीर हांगासून हांगा हाडले. आतां म्हाका जर बाकीची भुरगीं 4 भुरगीं येवपा तांच्यांनी कितें, तांचे टिचर कितें, तांकां कशें कळटलें. पूण आमी फॉलोअप करीत आसा न्हू. आतां सुद्दां हेपळय हांव तेंच हे पण करता. आता ती जी आता सगळे तिचं डॉक्युमेंटेशन इतले पेड्यार जालें. मॅडम डॉक्युमेंट कांयच उरोवंक ना मॅडम, सगळे काबार जाल्ले आहा. सगळे काबार जाल्यात न्हू. आमी शिकलेली मनशां, आमकां डॉक्युमेंट्स कितें जावप. आनी दुसरी म्हणजे फाल्यां जर तुमकां आतां भुरग्यांनी मागीर भुरग्यांनी जर लिव्हिंग सर्टिफिकेट मागलें कशें दितले तुमी प्रोवायड करून. ना डॉक्युमेंट्स कापून दवरल्यात. काय ना मॅडम, सगळं भिजून काबार काबार जाले. झाले. ना 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 ते पयलीं दुसरे हे न्हू डॉक्युमेंट्स भुरग्यांचे कितें हें आसा. डॉक्युमेंट हांव पयर गेला थंय फायल्स मेळटा. इंचार्ज टिचरीक हांव मेळोन येयला. इंचार्ज टिचरीन म्हाका सांगला ते टॉयलेट सुद्दां 2 ते विकलांगाक एक टॉयलेट आसा न्हू थंय आमी थोडे दवरल्या. मागीर वयर आनी टॉयलेट आसात न्हू थंय दवरल्यात. मग आता ते आसा ते डॉक्युमेंट मॅडम. व्हडलो जे एक हितून कंप्लीट ना आता जे डॉक्युमेंट आहेत ते खंयचे तर मॅडम ते रद्दी रद्दी थोडे त्या सायडीन आसात न्हू ते मामलेदार फुल कबाडान आसता ते डॉक्युमेंट खंयचे ते ओपन फायली आसात मॅडम, अशे फायली आसात. तुम्ही पळयतात GNH. पळय गो शी पाड पडू हांचे कसलो सावार आयला देव जाणा. कितले आशेन हाडिल्ले हांवें सगळे. मम्मा तू चड चिंतू नाका, राव हे पळय सगळ्यात शुद्ध पंचामृत जे दिता शुद्धता आणि पौष्टिकतेची हमी. आणि त्याच वांगडा ही वेगवेगळी शुद्ध तेलां आणि बरेच प्रोडक्ट्स अशें. जशी आवयची माया जायना कमी, पंचामृता दिता शुद्धतेची हमी. पंचामृता.